नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. लुईस बर्जर केशीत ईडीन दिगंबर चर्चिलाच्यो 2 कोटींच्यो प्रॉपर्टी केल्यो जप्त. चर्चिल म्हणटा प्रॉपर्टी जाणटेल्यांची, दिगंबर म्हणटा खबर ना. मध्यवर्ती वेंचणुकाचे हायस दाखोवन काँग्रेस थातारता. फुडारी कार्यकर्त्यांक बीजेपीचे सरकार चड दीस काडचे ना. चिंतन बसकेक 7 आमदारांनी मारली कूस. वाळपय बाय इलेक्शनाक काँग्रेसीचा प्रचार करतलो काय ना सांगप शक्य ना. सिनियर राणी म्हणटा विश्वजिताच्या राजकीय निर्णयात केन्ना मेतेर जाल्लो ना. बारबंदीच्या आदेशाचेर लिकर ट्रेडर्साच्या रिव्ह्यू याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान आयकून घेतली बाजू. निकाल दवरलो राखून. शुक्रारा येवं येता निकाल. शिवड्या धार बांदोड्या गव्यान एकल्याक मारलो. 3 गांवच्या लोकांचेर गव्याच्या भयान आकांत. फॉरेस्टान 2 दिसात बंदोबस्त करचो, लोकांची मागणी. महाराष्ट्र उत्तर भारतात 40 ते 45 डिग्री कालोराचे ल्हार. गोंयकारांकूय 33 ते 35 डिग्री कालोर सोंसना. कांय सुवातींनी पावस. हवामान खातें म्हणटा 8-10 दीस अशेंच उरपाचें. आनी केरळात जाल्ले राष्ट्रीय योग सर्तीत गोंयचो नेहन आचार्य परजळ्ळो. आर्टिस्टीक योगात नेहनाक भांगरा पदक. लुईस बर्जर लाच केसीत ईडीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिलाच्यो सुमार 1 कोटी 95 लाखांच्यो प्रॉपर्टी जप्त केल्यात. ईडीन दिगंबर कामतीच्या नावार आशिल्लो 41 लाख 35 हजारांची डिपॉझिट्स, घोगळांतलो प्लॉट आणि ताळगांवची बिल्डिंग जप्त केल्या. ईडीन चर्चिलाच्यो 75 लाख रुपयाच्यो प्रॉपर्टी जप्त केल्यात. तातूंत वार्का फातराडेचे 8 अपार्टमेंट आसात. लुईस बर्जर केसीत ईडीन आतामेरेन प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला दिगंबर कामत आणि चर्चिलाच्यो 1.95 कोटीच्यो प्रॉपर्टी जप्त केल्या. ईडीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्यो 1.20 कोटींच्यो चल आणि अचल प्रॉपर्टी जप्त केल्या. तातूंत घोगळांतलो 4047 चौखण फुटाचो प्लॉट, ताळगांवतली निवासी बिल्डिंग आणि 41.35 लाखाची डिपॉझिट्स आसात. दिगंबर कामत म्हणटा ताका अजून कांयच कम्युनिकेशन आयिल्लें ना. म्हाका अजून कांयच इंटिमेशन दिवना, कसलेंच म्हाका नोटीस बिटीस कांय येवना. सो हांव अनलेस आय रिसीव समथिंग आय विल नॉट लायक टू कमेंट. ओके, तुमची गोगळांतली कितें तरी प्लॉट हें केला. म्हाका नोटीस येवपाक न्ही, कितें सर्व जावपाक. तुमकां नोटीसे कॉपी आयल्या, म्हाकाच धाडून ना नोटीस. तेंच्यांनी पयलीं दवरलेल्यो हें करून तुमचे डॉक्युमेंट बी घेवन. तेन्ना कितें खूब तेंप जालें ताका. लेट मी गेट द कॉपी न्ही फॉर द. दुसरे वटेन ईडीन आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिलाच्या वार्कांतल्या फातराडेचे 8 अपार्टमेंट जप्त केल्यात. 2009च्या सेल व्हॅल्यू प्रमाण त्यांचे मोल खंय 75 लाख जाता. चर्चिल म्हणटा तातूंत कांय ना, ती ताच्या जाणटेल्यांची प्रॉपर्टी. लुईस बर्जर केसीन प्रायव्हेट आणि फ्लॅटमध्ये यांची प्रॉपर्टी आम्ही आदोगादापर्यंत हागे रेट कांय ना. आय एम हॅपीएस्ट मॅन. कित्याक जाला हे मदीं जाता अशें? त्या मुगे कित्याक रे बाबा, मुगे एक्सिस्टड प्रॉपर्टी मरे. हांव खबर पासना आमी आदोगाद आयता लॉयरांचेर. ईडी म्हणटा लुईस बर्जर केसीत ह्या 2 आरोपी कडल्यान जाल्ल्या गुन्यांवाविशीं अर्थीक गजालींचो तपास केला. हे केसीत ईडीन लुईस बर्जर, निहॉन सुइडो कन्सल्टन्सी कंपनी लिमिटेड जपान, एनजीएस कन्सल्टन्स कंपनी लिमिटेड जपान, शाह टेक्निकल कन्सल्टन्सी कंपनी लिमिटेड इंडिया आणि बाकीचे सरकारी अधिकारी आणि हवाला ऑपरेटर्सांच्यो जमान्यो घेतल्यात. लुईस बर्जर इंडियाचो तेन्नाचो उपाध्यक्ष जेम्स मॅकलांगाचो तपास करपा खातीर अमेरिकेक लेटर रोगेटरी धाडल्या. तो सध्या अमेरिकेचे बंदखणीत आसा. गोंयांत घाल्ले मुख्य केशीत क्रायम ब्रांचीन दिगंबर कामत आनी चर्चिला सयत सगळ्या आरोपी आड चार्जशीट घाला. आरोपांचेर अजून कोर्टाची सुनावणी जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
मध्यावधी वेंचणुकांक तयार रावात. सध्याचे बीजेपीचे युती सरकार चड दीस काडचे ना ह्या आशेर काँग्रेस सध्या कार्यकर्त्यांचो मोरल बूस्ट करता. काँग्रेसीची ब्रेस्तारा पणजे चिंतन बैठक जाली. आसात ते 16 आमदार एकठांय आसात म्हूण काँग्रेस सांगता. मात बसकेक पावले फक्त 9 आमदार. 7 जाणांनी चिंतनांतल्यान कूस मारली. काँग्रेसीचे आमदारांक एके वटेन सरकाराची चिंता आनी काँग्रेस चिंतन करपाक लागल्या. ब्रेस्तारा पणजे काँग्रेसीची चिंतन बैठक जाली. बैठकीत इलेक्शनाचे मुद्दे आयले. वेंचणुके उपरांत ही काँग्रेसीची तशी पयलीच बसका. काँग्रेसीचे चिंतनांत विशय आयले ते अशे. काँग्रेस 6 वेल्यान 17चेर पावली ताचे सगळे श्रेय लोकांक. मात सरकार करपाक फेल गेले ताचेर लोक खंय काँग्रेसीचेर बेजार. सध्याचे बीजेपी युती सरकार चड दीस काडचे ना. बीजेपी बरोबर गेल्ले सेक्युलर आमदार चड वेळ एकठांय रावंक शकनात. पर्रीकार जे तरेन गोंयांत येवन मुख्यमंत्री जाला ते लोकांक कोत्र केला. बाय इलेक्शनात पर्रीकार येतलो काय ना तेंच धड ना. मध्यावधी वेंचणुकेक काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांनी तयार रावचे. गोंयांत काँग्रेस सरकार जावपाक शकले ना ताका जबाबदार दिग्विजय सिंग. हाचे फुडें दिग्विजया कडेन गोंयच्या काँग्रेसीची सुत्रां दिवची न्ही म्हूण साश्टींतल्या एका काँग्रेसमॅनान ताचे स्टायलीत टिका केली. बाबू कवळेकार म्हणटा 16 आमदार एकठांय आसात, मात मिटिंगेक आशिल्ले फकत 9. मिटींग आपयल्ली पण अशें कंपल्सरी सगळ्यांक आमदारांक म्हणजे CLP येना CLP लिडर येना ते सगळ्यांक फोन करून सगळ्यांक आज आपयलें अशें न्ही. आतां काय नवें आमदार जाला, नवें इलेक्शन जालां म्हणटकीर कोण तरी फॅमिली घेवन टुरा वयता, देवा वयता, आंगवणी आसतात, ताका लागून. पूण आयज मेन सगळ्यांक म्हणजे एक्झिक्युटीव कमिटीक सगळ्यांक आपयल्ले. पूण MLA कंपल्सरी अशें तशें नासलें. सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक किंवा तेंचे काम जे बरें काम केल्लें त्या कामाचे तांकां शाबासकी दिवपा खातीर ही PCC प्रेसिडेंटान न्ही काही आतां ना तेन्ना आमी पळयली जाल्यार कोण अशेंच खंय देवाक गेल्ले आसात, कोण हॉलिडेज गेल्ले आसात. ओपिनियन पोलाचे सुवर्ण महोत्सवाचे निमतान काँग्रेस गोंयभर कार्यावळी करतली. गोंयकार आनी गोंयकारपण राखून दवरला तें खंय काँग्रेसीनूच. आमी कांय थाराव आयज घेतलेले आहाय. थाराव नंबर 1 गोंयच्या जनतेक आमी आभार मानले की हे फावटी गोंयच्या लोकांक काँग्रेस पक्षाक सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून मॅन्डेट दिल्ली. दुसरें म्हणजे गोंयच्या इतिहासान आमी इलेक्शना आदीं जावं लोकांक सांगिल्लें यू आयडेंटिफाय द कॅन्डिडेट्स. Today, everybody congratulated the blocks, the booths, the districts for giving this massive mandate from 6 to 17. आणि फरेंच म्हणजे गोंयकारपण तरी आज राखून दवरला जाल्यार काँग्रेस पक्षान दवरल्या. पयली सुवातेर जेन्ना गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या तोकलेर जी तोरसाद आसली गोंय महाराष्ट्रान वेलिंग करपाक तेन्ना सर्गेस्त इंदिरा गांधीन पयलेच फावट ह्या देशाच्या इतिहासान आमच्या देशाची घटना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करून ओपिनियन पोल दिला आमकां. आनी ते प्रमाणे काँग्रेस लिडरां लागून आनी काँग्रेस पक्षा लागून आयज गोंय जे महाराष्ट्रान वेलिंग जावपाचें आसलें तें राखलें. आयची मिटिंगेन we have appointed the opinion poll golden jubilee celebration committee. फाटले 3 मुख्यमंत्री रिजनल प्लान करपाक शकले ना वो TCP मंत्री विजयाचो दावो दिगंबर कामतीन खोडून काडलो. As far as my government is concerned, the regional plan 2021 stands notified even today. You go through the assembly reply given to me by the Town-Planning Minister Mr. Francis D'Souza, who admits, I had asked him what is the status of the RP 2021. The reply given to me is RP 2021 stands notified. So as far as government under my leadership had notified the regional plan 2021. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. वाळपय बाय इलेक्शनाक आपूण काँग्रेसीक प्रचार करतलो काय ना ते आतां हे क्षणाक सांगपाक शकना. विश्वजिताच्या राजकीय निर्णयात आपूण केन्नाच मेतेर जायना म्हणून काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी प्रतापसिंह राणे उलयला.
दुसरे वटेन एकदा आमदारकीचो राजीनामो दिल्या उपरांत सभापती विश्वजिताचेर कांयच कारवाय करपाक शकना अशें काँग्रेसीचो फुडारी आनी आदलो सभापती फ्रांसीस म्हणटा. काँग्रेसीचे चिंतन बैठकीक विश्वजिताचेरूय चर्चा जाली. उपरांत मिडियान सिनियर राणेक विश्वजिताचेर 4 आडवे तिडवे प्रस्न केले. आपूण एक क्षणाक विश्वजिता आड प्रचार करतलो काय ना ते सांगपाक शकना म्हूण सिनियर राणे काँग्रेसीचे लुईजीन बाबू कवळेकार धरून 9 आमदारां मुखारूच उलयलो. विश्वजीत खंय ल्हान न्ही. सिनियर राणे विश्वजिताच्या प्रस्नाचेर कितें जाप दिता ताका काँग्रेसमॅनूच रावताले. रिजायन जाले सो वापय बाय इलेक्शन जातले. विश्वजीत काँग्रेसीचेर काय रावचो ना ते सोडून गेले म्हणून पार्टी. यू वील वर्क अगेन्स्ट युअर ओन सन एज अ लॉयल काँग्रेसमॅन. Look, my family affairs are not to interfere with political affairs. It will be my political decisions what I should do, and I have to balance both. We have had in one family one boy. If there are 2 sons, one son is in BJP, the other is in some other party. These are facts, and the father is in the Congress party. So there are so many such instances. So I do not want to interfere and bring in my own family affairs and political affairs. Some of us who have sincerely worked, some people take hasty decisions. It is up to them. You ask my own son what he has. तुम्ही काँग्रेसी कॅम्पेन करतले. I have always remained with Congress. I will remain in Congress. I may decide whether I should campaign or not. There is other party members, there is a bloc, there are others. I, for one, cannot take a decision at this moment. Okay. आदलो सभापती फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा विश्वजितान आमदारकी सोडल्या. सभापती ताचे कांयच करपाक शकना. ताणें काँग्रेसीची मेंबरशिपूय सोडल्या आसूये. One of your MLA already resigned. There are no actions from your side and all. What action can you take after resigning? Disqualification लगाना? No, it is automatic. If he resigns, automatic. He will leave the party. And what is the disqualification? So he cannot be disqualified. No, after he resigns, then he leaves the party. No disqualification. Disqualification is for only one. For an MLA who is continuing in the house. Father chance na disqualification galto. He has resigned, and surely he will resign from the party. You have been a speaker by yourself, so there is no chance of disqualifying Mr. Spirita. You can disqualify somebody who is a sitting MLA and who has done something wrong. This man has done, and he also must have left the party. I don't know. Yeah, primary membership. स्पीकराच्या हातान काय ना. स्पीकराच्या हातान काय ना. काँग्रेस मात विश्वजितान व्हीप मोडला म्हूण ताचेर एक्शन घेवंक हातपाय बडयता. नाही, ह्यो वेगवेगळे व्ह्यूज आसा. आमी सुद्दां आतां लेट जावपाक कारण हे लिगल ओपिनियन जे आसा जे गोंयचे लॉयर किंवा दिल्लीचे लॉयर तांचे खुबशे वेगवेगळे बी हे आसात. काही आमकां म्हणजे काही जांचें मत आसा की सीट खाली जाल्ली आसा ऑलरेडी गाडी. काही जाणांचे आनी लिगल ग्रावंड ताका दिश्टी पडटा. ह्या सगळ्या हेतून आमी थोडी डिले जाता. पण लिगल ओपिनियन इज स्टील अवेटेड. कितलो तेंप लागतलो? जालें रेडी. फायनल चालू आसा. बाय इलेक्शन जातली त्याची तयारी कितें डिस्कस जाला बाय इलेक्शन पार्टी. सो पार्टी विल कॉन्टेस्ट. पार्टी ऑलरेडी डिसायड केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. लिकर बंदीच्या आदेशाचेर ट्रेडर्साच्या रिव्ह्यू याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान निकाल राखून दवरला. बुधवार ब्रेस्तारा 2 दीस सरन्यायाधीश जगदीश सिंग केहराच्या खंडपीठान लिकर ट्रेडर्साची बाजू आयकून घेतली. ब्रेस्तारा सुनावणी जाल्या उपरांत निकाल राखून दवरलो. घडये शुक्रारा ताचेर निर्णय घेवपाक शकता. नॅशनल आनी स्टेट हायवे लागसार 500 मिटरा भितर लिकर सील करपाक सुप्रीम कोर्टान 31 मार्चाची डेडलायन दिल्या. घेऊ एक ब्रेक.